शेनवारा फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कप ट्रॉफीचे खेळा मंत्री बाबू आजगावकाराच्या हस्तुकी उक्तावण जाले। गोयात ऑक्टोबर महिन्यात अंडर-17 फिफा वर्ल्ड कप गोयात जावपाचे आसा आणि फुटबॉल हो खेळ गोंयकारां खातीर प्रिय आसा म्हण खेळा मंत्री आजगावकार उलयला। आयडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। हे जी ट्रॉफीचे उक्तावण करपाक म्हाका मेळ्ळें हें व्हडलें हांव म्हाजें भाग्य समजता पयलेंच। आज ऑक्टोबरान हे टुर्नामेंट चालू जावपाचें आसा। जगातले जर्मन, ब्राझील, कोस्टारिका, नायजर, इराण आनी गिनी ह्यो जगातल्यो टिमी ह्या फातोर्डा ग्रावंडाचेर खेळपाचे आसा। ही खुशीची गजाल आनी हो इतिहासीक दीस ऑक्टोबर म्हणतो की वर्ल्डाचे नामवन अंडर-17 वाले प्लेयर हांगासर दीस पडटले। गोंय हे फुटबॉल म्हणतो तेंच्या रक्तान आसा आमच्या गोंयकाराच्या आनी फुटबॉल हो स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून आमचे चीफ मिनिस्टरान ताका दर्जो दिल्लो आसा। फुटबॉल हो गोंयकाराचो खेळ, फुटबॉल हो गोंयकाराचो आनी फुटबॉल गोंयकाराचो। आज हो इतिहासीक दीस म्हणपाचें कारण इतलेंच की अख्खे संवसारांतले टिमी हांगासर पावतल्यो आनी आपले खेळ दाखयतले आनी आमचे जे फुडले प्लेयर जावपाचे आसात जे वर्ल्डान खेळपी आसात तेंची टॅक्नीक तेंचो खेळ ते पळयतले आनी एक दीस आमकां दीस पडटले आमचे वर्ल्ड कपा भितर आमचो भुरगो गोंयकार भुरगो जो अख्ख्या वर्ल्डा भितर दीस पडटलो। हांव हो टुर्नामेंट आमचो गव्हर्नमेंट रात दीस प्रयत्न करता, आमचो डिपार्टमेंट रात दीस प्रयत्न करता की हो टुर्नामेंट सक्सेसफुल जावचो म्हणून। हांव आमच्या गोंयकारा कडेन मागता की हो टुर्नामेंट सक्सेसफुल करपाक आमकां आदार दियात, सपोर्ट दियात। बहु संख्येने ह्या टुर्नामेंट पळोवपाक लोकांनी गोंयकारांनी भायर सरचे। तिकेटीक बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागला। गोंयकार पळयता की केन्ना ही गेम चालू जातली काय म्हणून, ऑक्टोबर केन्ना येता आनी फुटबॉल आमकां केन्ना दिसता आनी आमकां तसो गोंया भितर साथ मेळ्ळो आहा। आतां आमी इन्स्पेक्शन केलां ग्रावंडाचें, सगळ्या बाबतींत आमी ओके आसा आनी खंय कितें समज गरज आहा जाल्यार तुमी सांगचें आमी तें करपाक रेडी आसात। पण तयारी नासतलें 100% खेळटात तेन्ना तांकां तयार सारको अप टू डेट ग्रावंड मेळटलो।